applause please. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आणि गोवा फुटबॉल असोसिएशन यांचे जोड पालवान 9 ऑक्टोबर आणि 10 ऑक्टोबर ह्या दिसा समिटाचे एक आयोजन केल्लें आसा. आज गोंय राज्याचो खेळाच फुटबॉलाक गोंय राज्याचो दर्जो मेळिल्लो आसा आणि म्हणूनच आजची जी परिस्थिती जर पडली जाल्यार खंय तरी फुटबॉल एका डावनफॉला कडेन वयता आसतना आमी पळयता. ताजें अपलिफ्टमेंट जावपा खातीर ते एक नेक्स्ट लेवलाचेर पावपा खातीर कितें तरेचे फायंडिंग्स किंवा सजेशन्स ताजे खातीर पॅनल डिस्कशन्स ह्या फुटबॉल मळाचेर वावरणारे एक्सपर्ट्स, प्लेयर्स, कोचीस, जे प्रोफेशनल क्लब्स जे आसात तेंचे ओनर्स, ग्रासरूट लेवलाचेर जे क्लब मुखार वता टुर्नामेंट भाग घेता तांकां सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्म तयार करपाचो आमी धरलेलो आसा. आणि हे सगळे आमकां सजेशन्स किंवा तेजे कलेक्शन्स तेजे फायंडिंग्स मेळ्ळे नंतर एक रिपोर्ट जाले नंतर तो इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो गोंय सरकाराचो एक प्रयत्न आसा. आणि त्याच अनुशंगान म्हाका दिसता देशांतलें हें पयलें अशें एक समीट जावन आसा ताजेर चर्चा जातली आणि चर्चेच्या अंतर्गत आमी कितें तरेचो बेस्ट दिवपाक शकतले हो एक आमचो विशय तातूंतल्यान आमकां मेळटलो. दुसरी गोष्ट हांव इतूच तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक शकता, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे, आपले व्ह्यूज मारचे, आपले ओपिनियन्स जे आसात ते व्यक्त करचे, जेणे करून फुटबॉल जो आसा तो डेव्हलप आमी करपाक शकता.